एक मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल हांव म्हणटा, जंय म्हाका दिसता लोकल कम्युनिटी आनी टुरिस्ट एकठांय येवन ह्या फेस्टिवलाक भरपूर मजा करता, म्युझिक आयकता आनी तेज्या बरोबर आपले एक युनिक एक्सपिरियन्स, आमचे इंडियन टुरिस्ट जावं फॉरेन टुरिस्ट जावं एक युनिक एक्सपिरियन्स घेवन परतून वता. म्हाका दिसता हेचो हेतू एक जालोच की एन्जॉय करपाचो, पूण तेज्या बरोबर काजू आमचे जे स्टेट आमी फ्रूट म्हणटा, आनी जेन्ना विचार करता आमी बारीक काजीकारांचो, जेन्ना आमी विचार करता रुरल इकॉनॉमीचो, तेन्ना म्हाका दिसता असले इव्हेंट जे आसा तेन्ना हे सगळे आमचे काजी प्रमोट करता. कितलेशेच म्हाका दिसता इज आमी डिफरंट प्रोडक्ट्स ऑफ कॅजू पयले आसतले, आनी म्हाका दिसता जेन्ना अशें प्रमोशन जाता तेन्ना काजूक डिमांड येता, काजूचे बियेंक डिमांड येता, तेन्ना म्हाका दिसता आमी लोकल जे आमचे रुरल आमी इकॉनॉमी म्हणटा ही आमी स्ट्रेंथन करता. आनी तेज्या बरोबरूच आमी टुरिस्ट जेन्ना आमच्या गोंयांत येता, आमची स्टेट इकॉनॉमी जी टुरिजमाचेर अवलंबून आसा तेकाय आमी भरपूर स्ट्रेंथन करता. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा की असल्या इव्हेंटाक तेंचो सदांच सहकार आसता, तेंचो सदांच सपोर्ट आसता. आनी जो कॉन्सेप्ट आमचो आसता की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें, ते म्हाका दिसता असल्या फंक्शनाच्या माध्यमांतल्यान हे स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक सुद्दां भरपूर आमकां फायदो जाता. परतून हांव तेच सांगीत की आमचे रुरल आमचे बारीक काजीकार जे आमी म्हणटा हेजी जर आमी इकॉनॉमी स्ट्रेंथन करतले जाल्यार अशे इव्हेंट जावन आमचे काजूचे प्रमोशन जावन आमचे लोकल फूड जे आसा हेचे प्रमोशन जावपाची गरज आसा. काजू फेस्ट ह्या जाग्यार ऑर्गनायज जाता. सगळ्यात पयलीं गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या राणे आनी ताची सगळी टीम हांचे हांव अभिनंदन करता, कारण एक अत्यंत बऱ्या पद्दतीन हो कार्यक्रम तांणी हांगा आयोजीत केलो. काजू हो गोंयच्या लोकांचो सारको अटॅचमेंट आशिल्लो फ्रूट. काजू सगळ्या खूब राज्यांनी जाता, पूण गोंयकाराचो इन्वॉल्वमेंट काजू कडेन जो आसता, काजूचे सगळे प्रॉडक्ट ते मागीर सॉफ्ट ड्रिंक भुरग्याक जायत किंवा तुगेले निरो जायत, अशे तरेतरेचे प्रॉडक्ट्स हांगाय आमकां पळोवपाक मेळटा. हे सगळे जे प्रॉडक्ट्स पळय जातात ते प्रॉडक्ट्स हांगा लोकांक इतले आवडटात आनी लोक मोठ्या संख्येन येवन पळयतात. तरेतरेचे प्रॉडक्ट हांगा आसात काजूचे. लोक भेटतात कित्याक कितें एक बरी प्रोपागंडा करतात, पूण खऱ्या अर्थान बरे प्रॉडक्ट, गांवठी प्रॉडक्ट आनी लोकांनी घेवन ट्राय करपा सारखे प्रॉडक्ट, ते फालतू कितें नवे कितें घेवचे पेक्षा काजू हो आमचो गोंय राज्याचो बऱ्यांतलो बरो फ्रूट. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक ज्यांनी स्टॉल घाल्या तांचें अभिनंदन करता की वेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे काजूचे खावपाचे सोड काजूचे फ्रूट दवरिल्ले आसात. थोड्यांक अजूनय फ्रूट कितें म्हणटा खबर ना, फ्रूट खावपी आमी भुरगेपणा काजूचे फ्रूटच खावपी. आनी म्हणून हांव सगळ्या कडेन मागता की मोठ्या संख्येन तुमी पार्टिसिपेट जावचे. हो सोहळो म्हणजे नुसतो सोहळो न्ही, आमच्या या गोंय भुमीचो एक समृद्ध वारसो, नवकल्पना, शाश्वत विकास आणि समाज भावना यांचो सुंदर संगम आज आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. गोवा फक्त पर्यटनाक लागून न्हय तर आपली समृद्ध शेती परंपरा जी आसा ती हाकाय लागून आमचें गोंय वळखलें जाता. त्यापैकी काजू हो एक महत्वाचो त्याच्यात घटक आसा. आमच्या हिरवागार काजू बागायती पळोवन आणि जगभर प्रसिद्ध असलेले काजू आसात. त्या काजू उत्पादनांनी गोंयची जशी म्हणजे पयलींच्या वक्तांनी म्हणला की आमची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मजबूत केली आसा. म्हाका खूब मनापासून सांगन दिसता की जरी काजू हे ल्हान असले, ल्हान दिसता, परंतु अर्थदृष्ट्या खरोखरच गोंय राज्याचे आमच्या मुख्यमंत्र्याचे जे स्वप्न आसा, स्वावलंबी गोंय, आत्मनिर्भर भारत हो जो विषय आसा, ह्यो ल्हान ल्हान जरी गोष्टी असल्यो तर ताका पुरक अशे हे काजूची लागवड, काजूचो धंदो हो खंय तरी मनशाक स्वावलंबी करपाक हे खूप मदत करता. One of our key priorities was to bring stability to this market by streamlining JFDC auction processes and strengthening procurement through our own Sylvan brand. We were able to establish a reliable benchmark. Last season, the prices stabilized at around 170 per kilo and remained steady through the end of the season, ensuring that our cashew growers and JFDC bidders were not pushed into distressed sales.
by securing our farmers financially. Goa is secure. This stability is the foundation of our vision for a Swayambhurna Goa. 10, 11, 12 3 दीस चालू उरतले. म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांक आनी टुरिस्ट जितके गोंयान आयला तेंच्यांनी मुद्दामून ह्या काजू फेस्टाक व्हिजीट करचे, पळोवचें की आमी ट्रेडिशनल काजू जाका मार्केट करपा खातीर आनी सगळ्या काजूकारां खातीर जे एकत्र प्लॅटफॉर्माचेर हाडल्या तांच्यांनी ह्या पद्दतीचो फेस्टिवल येवन पळोवचो, एन्जॉय करचो, हातूंतल्यान शिकचें. चडांत चड कॅश्यू गोंयांत वाडचो हाच्या खातीर आमी ह्या फेस्टिवलांतल्यान प्रमोशन करता.